नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे उपकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या 10 AM बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. चिप्साच्या पाकिटा भशेन वारे भरिल्लो न्ही जाल्यार चवथीचे माटोळे भशेन भरगच्च आसा अर्थसंकल्प. मुख्यमंत्र्याचे स्पश्टीकरण. 2025-26 वर्सा खातीरचो अर्थसंकल्प विधानसभेत पास. फुडल्या 2 वर्सां भितर GCN स्टेडियमा खातीर हालचाली केल्यो ना जाल्यार जमीन घेतल्यात परत. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची गोंय क्रिकेट संघटनेक शिटकावणी. आमदार प्रवीण आर्लेकरान विधानसभेत विचारिल्लो प्रस्न. रेंट कार परमीट दिता म्हणून पयशे घेतिल्ल्यांचेर जातली कारवाय. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताची विधानसभेत म्हायती. रेंट कार परमिटांच्या फ्रँचायझी विशीं आमदार विजय सरदेसायान विचारिल्लो प्रस्न. गोयच्या दर्यांत जावपी बुल ट्रॉलिंग नुस्तेमारी खातीर ड्रोन सर्व्हिलन्सा वरवीं दवरतले नदर. नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हळर्णकाराची म्हायती. सोळा जानेरा बाबतीत सरकाराचो महत्वाचो निर्णय. 2026 सावन दर वर्सा जन्मत कौल दिसाक जातल्यो सरकारी कार्यावळी. राजभास संचालनालय नोडल विभाग म्हणून करतले काम. अधिसुचोवणी जारी. सक्षम अनुवादक आणि राजपत्रा खातीर उतरांचो साठो कोंकणीत आसा उणो. कोंकणीत राजपत्र तयार करपा खातीर कार्यशाळा घडोवन हाडपाचो यत्न करता राजभास संचालनालय. मुख्यमंत्र्याची लेखी जाप. आता पळयात खबरो विस्तारांत. आमचो अर्थसंकल्प चिप्साच्या पाकिटा भशेन वारे भरिल्लो ना जाल्यार चवथीचे माटोळे भशेन भरगच्च आसा. ह्या अर्थसंकल्पात दर एका गोंयकारा खातीर कितें ना कितें तरी आशिल्ल्याचें सांगीत विरोधकांनी केल्ली टिका भायर आयली. तशेंच 2025-26 वर्सा खातीरचो अर्थसंकल्प विधानसभेत पास जालो. आमचो अर्थसंकल्प चिप्साच्या पाकिटा भशेन वारो भरिल्लो ना जाल्यार चवथीचे माटोळे भशेन भरगच्च आशिल्ल्याचें स्पश्ट करीत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विरोधकांनी अर्थसंकल्पाचेर केल्ले टिकेक जाप दिली. तशेंच 2025-26 वर्सा खातीरचो अर्थसंकल्प विधानसभेत पास जालो. रीण मर्यादा 4,500 कोटी रुपया आसतना गोंय सरकारान फकत 1,050 कोटी रुपयांचे रीण घेतिल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान आपल्या अर्थसंकल्पीय भाशणा वेळार सांगले. तशेंच प्री पेमेंट करून चडशी रिणां फारीक केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार स्पश्ट केले. पहिले फावटी आम्ही सिवरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर हे इंडिपेंडंट फायनान्स डिपार्टमेंटाच्या सकयल हाडटा आसतना इन्फ्रास्ट्रक्चरची सगळी कामां ही एका सिंगल कॉर्पोरेशनाच्या अंतर्गत हाडली आणि त्याच्या खातीर फायनान्शियल प्रोव्हिजन हे इंडिपेंडंटली दवरले. जरी स्टाफ कमी असलो जाल्यार डेप्युटेशनाचेर आम्ही PWDतलो स्टाफ हांगा सिवरेज कॉर्पोरेशनान हाडला आणि सिवरेज कॉर्पोरेशनाच्या अंतर्गत म्हणजे वेगवेगळ्यो पयर हांवें पयरच्या प्रश्नाक उत्तर दिता आसतना वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो सिस्टम्स आमी ज्यो हाडल्या म्हणजे इट इज अ व्हॅक्यूम सिवर नेटवर्क सिस्टम विच इज वन ऑफ द बेस्ट आणि ती पणजे मळे हांगासर आमी चालू केल्या आणि हांवें दोनदा वचून मुद्दामून पळय जाल्यार इट इज खूप बऱ्या पद्दतीची जी आहा पळय ही व्हॅक्यूम सिवर सिस्टम जी आसा पळय लो लाईंग एरियेन चलता. आमी युटिलिटी डक्ट घालपाक आतां सुरवात केला. एकदा रस्तो पूर्णतः नवीन केलो काय तो परत फोडचो पडचो ना. वी आर फ्युचर फॉर द फ्युचरिस्टीक. फुडल्या 25 वर्सांक उदकाची सोय कशा पद्दतीत करपाचें आहा हाजें काम आमचे वॉटर डिपार्टमेंट आता करपाक सुरवात केला. संजीवनी शुगर फॅक्टरीचोय टेंडर जो आहा तो जाता तितले बेगीन काडटा आणि आम्ही दोनदा टेंडर काढलो तेका व्यवस्थित मनीस येवंक ना. पण ह्या फावटी परत एकदा सांगता आमकां आतां तुज्या कडेन कोण आहा जाल्यार तेका तुज्या कडेन कोण ना तसो मनीस तो चड आसतले तसले चलोवपी जाय. आमकां स्पीकर सर इट इज सिरियस इश्यू. आम्ही जे म्हटला की प्रायव्हेट सेक्टरात लोक जे कामाक वता ताका आमच्या कदंबा आणि माझी बस या सिस्टमांतल्यान 50% टिकेट कन्सेशन फॉर द लेडीज हाच्या खातीर दिवपाचो निर्णय जो तो घेतला. ऑलरेडी लेबर डिपार्टमेंट ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट इज वर्किंग टुगेदर. ती सिस्टम जाता तितके बेगीन जाग्यार पडली काय गोंयांतल्यो जितक्यो महिला म्हणून प्रायव्हेट सेक्टरात कामाक वता कारण ताका रिलीफ मेळचो तातूंतल्यान म्हणून ताका 50% टिकेटाचेर डिसिजन घेतला ते जातले. प्री पेमेंट करून सुद्धा लोन आम्ही क्लोज केल्या हे कळपाक जाय म्हणून सांगता. फक्त न्ही आमकां 117 कोटी फारीक करपाक आनी 4 वर्सां रावं येता आसले बट ते न दवरता 117 कोटी आमी इन एडवान्स आमी पेमेंट केल्ले आसा. स्पीकर सर आमचे बजेट जे आसा हे त्या चिप्पाच्या पाकिटा सारखे न्ही. भितर ते चिप्स आसता पळय तेच्या पाकिटा सारखे न्ही. आमचे बजेट म्हणजे चवथीच्या माटोळे सारखे. त्या माटोळेक सगळी फळां लागलेली आसतली फुलां लागलेली आसतली आणि वेगवेगळ्या झाडांची पानां लागलेली आसतली ती स्वयंपूर्ण माटुली आहा. कारण ती स्वयंपूर्ण माटुली इतक्याच खातीर
त्या माटोळेक लायल्ली प्रत्येक गोष्ट ही उपयोगात येता, नाजाल्यार मुद्दामून काडून पळयात. दुसरे वटेन हो अर्थसंकल्प सरप्लस नासून तो कसो तुटीचो आसा हे दाखोवन दिवपा खातीर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान मुद्द्यांक धरून भाशण केलें. हे सरकार लोकविरोधी आसा. सरकार आड उलोवपी लोक आनी संघटनांचो आवाज दामपाचें काम सरकार करता तेन्ना ह्या अर्थसंकल्पात केल्लो लोकशक्तीचो उल्लेख फट आनी हास्पासारको आशिल्ल्याची टिकाय ह्या वेळार युरीन केली. सुरवातेक लोकशक्ती म्हणून उल्लेख केलो. दिस क्लेम ऑफ लोकशक्ती इज फेक अँड इज लाफेबल बिकॉज लोकशक्ती म्हणजे पॉवर टू द पीपल. सुरवातेक मुखेलमंत्री लोकशक्तीचा जेन्ना उल्लेख करता, उल्लेख जेन्ना करता, दिस इज नथिंग बट अ हॉलो ड्रीम shown to the people of the state, because all government, खास करून बीजेपीचो, is known to mute and silence the voices of the people. Goy Sarkar is a perfect example of intolerance, disrespect to the voice of the people. आज या सरकारान has never accepted जे pro people order of the honorable judgments of the court. सगळे ऑर्डर जे लोकांच्या फेवरान कोर्टान दिले, हे सगळे लोकांले पैसे घेऊन दिस डिसिजन्स आर चॅलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट. आमचे शेत, आमची जमीन, आमचे फॉरेस्ट, आमचे एन्व्हायरमेंट, आमची मादर म्हादय. म्हाका दिसता ह्या सरकाराक हांव प्रश्न करता, हाऊ कॅन यू मेक क्लेम्स ऑफ लोकशक्ती? कम्युनल हेट्रेड, सस्पिशन टू डिवाइड लोकशक्ती. You see the story is the same for Bhutani in Sankwal, Lodda in Bicholim, Deltin at Dargad, Film City Tugaying at the Kankon, DLF at Race Magos, and World Peace University. Speaker sir, Loka Naka. Yes, Sogle Loka Naka. आणि आज थोडेसे ऍक्टिव्हिस्ट जे आज मुखार सरले त्यांना त्याचा आवाज दामपाचो प्रयत्न तो सरकार करता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. धारगळे जावपी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमाविशीं गोंय क्रिकेट संघटना गंभीर नाशिल्ल्याचें दिसून येता. फुडल्या 2 वर्सां भितर GCAन स्टेडियमा खातीर हालचाली केल्यो ना जाल्यार तांचे कडल्यान जमीन परती घेतले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलें. पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकारान ह्या स्टेडियमा विशीं विधानसभेत प्रस्न विचारिल्लो. धारगळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उबारपा खातीर गोंय क्रिकेट संघटनेन 9 लाख चौखण मीटर जमीन ताब्यात घेतिल्ली. मात 7 वर्सां जालीं तरी लेगीत हे जमनीचेर स्टेडियम येना. तेन्ना धारगळे स्टेडियम येता काय ना म्हूण पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकारान प्रश्न विचारिल्लो. ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगलें, क्रिकेट स्टेडियम बांदपा खातीर गोंय क्रिकेट संघटनेन आजून मेरेन हालचाली केल्ल्यो नात. हे जमनीची किंमत जाता 18 कोटी रुपया. तातूंतले 9 कोटी रुपया तांणी सरकाराक फारीक केल्यात. पूण प्रत्यक्ष स्टेडियम उबारपा खातीर जे परवाने घेवपाक जाय ते घेतिल्ले नात म्हूण मुख्यमंत्र्यान सांगलें. तशेंच GCAक कारणां दाखय नोटीस काडिल्ली ताचेर तांणी दिल्ली जापूय समाधानकारक ना. फुडल्या 2 वर्सां GCA स्टेडियम बांदपा खातीर पावलां उखली ना जाल्यार ती जमीन परती घेता अशें उतर मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत दिलें. 2 लाख स्क्वेअर मीटर GCA कडे एग्रीमेंट केल्लो म्हणल्यार 2018 की आयज ना म्हटल्यार 7 वर्सां जालीं. आयज गव्हर्मेंटान खंयसरूच तेजेर कांयच भर दिल्ली ना. म्हाका दिसता गव्हर्मेंटाचो कितें विचार आसा तो गव्हर्मेंटान आयज हांगासर सांगचो. आनी आयज स्पोर्ट मिनिस्टर आमचो डायनॅमीक CM आयज तेज्या कडेन तो पोर्टफोलियो आसा, तेका लागून तेणी हेजो आन्सर दिवचो. ना म्हटल्यार आयज 7 वर्सां जालीं आनी ह्या 7 वर्सां भितर तेंच्यांनी कितें केलें. त्या टायमार GCAन म्हाका दिसता सगळी तयारी केल्ली. जे आमच्या पंचायतीचे धारगळे तेंच्यांनी लायसनूय हे केल्ले, काडलेले, कित्याक फावंडेशनानूय ते सारके रेडी रावले. त्या टायमार गव्हर्मेंटाक जेन्ना GCAक हे दिल्लो, एग्रीमेंट केल्लो, तेन्ना GCAन तो सगळो सर्वे केल्लो आसतलो एक त्या टायमार, कित्याक तो ग्रावंड हांगासर जावंक शकता म्हणून. पूण आजुनूय कित्याक जायना हेजो आन्सर म्हाका सरान दिवचो. टोटल एरिया त्यांनी सांगल्या त्या प्रमाणे 9,19,789 असली. लीज टू GCA 1,89,930. टोटल पेमेंट फ्रॉम GCA इट इज 19 crores रुपीज सरकाराक येवपाक जाय आशिल्ले. भितरले GCA हॅज पेड
7.50 crores आणि मागीर 1.03 crores आणि मागीर 0.96 हय जवळपास टोटल अमाउंट तेंच्यांनी 9,49,31,000 तेंच्यांनी पेड केले GCAन. ओके आणि 18 तांकां लीज केल्लो. लीज करता आसतना जाता तितके बेगीन हो GCAचो ग्राउंड थंयसर जावपाक जाय म्हण ताका सांगलेलें. बट 18 उपरांत आज जवळपास आता 7 वर्सां कंप्लीट जायत येयली. पण तेंच्यांनी त्या ग्राउंडाचेर अजून फावंडेशन स्टोनूय घालूंक ना आनी कांयच ना. तूं म्हणटा तशें सरकार ग्राउंड करचो ना, हो तांकां दिल्लो, तेंच्यांनी ग्राउंड करपाक जाय आसलो. तेंच्यांनी ऑल द वे सगळी परमिशन तेंच्यांनी मेळोवपाचो आनी मागीर तेंच्यांनी इंटरनॅशनल ग्राउंड तो करपाचो. ती जागा जी आहा ते GCA आतां सिरियस ना त्या जागेच्या बद्दल एकंदर पळयल्या उपरांत दिसता. हांवूय सगळे डिटेल तेंचे आतां पळयतालो, तेंच्यांनी कम्युनिकेशन कितें कितें केलां आनी तेंच्यांनी लेटर केलें. फाटल्या म्हणजे 7 वर्साच्या कार्यकाळात 8 वर्सां 24 ते आतां म्हणजे 2018 ते 25 ह्या कार्यकाळात तेंच्यांनी जे कितें प्रॅक्टिकली करपाक जाय आसलें पयलींचें तेंच्यांनी कांयच करूंक ना. दे आर नॉट सिरियस. म्हणून ते आतां कशें आसा, आतां जर पळयत जाल्यार ती जागा सरकारान परत घेवप हें इम्पॉर्टंट आसा. आमी एक लेटर शोकोत तांकां काडला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. रेंट कार परमीट दिता म्हणून सांगून कोणे पयशे घेतल्यात तांची चवकशी करून कारवाय करपाचें उतर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान विधानसभेत दिलें. रेंट कार परमिटा संदर्भात फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत प्रस्न विचारिल्लो. रेंट कॅब गाडयांक नवे परवाने दिवपाक पुरायपणान बंदी घातल्या. तरी आसतना कांय एजंट बेकायदेशीरपणान पयशे घेवन परवाने दितात. पयशे परतून मागपाक गेले जाल्यार ते पयशे मंत्र्यांच्या PA कडेन दिल्यात म्हूण सांगतात. हे विशीं आमदार विजय सरदेसायान विधानसभेत प्रश्न विचारिल्लो. ताका जाप दितना मुख्यमंत्र्यान सांगलें, रेंट कार हो प्रकार गोंयांत पुरायेन बंद केला. तांचे कडेन स्वताची पार्किंग ना. हे लोक भौशीक सुवातेर गाडयो पार्क करतात. आतां जाल्यार कांय जाण स्वताच्यो गाडयोय भाड्यान दितात. ताका लागून नव्यान परवाने दिवपांचेर बंदी घातल्या. रेंट कार फ्रँचायझी प्रकारूय बंद केला. तशेंच रेंट कार परमीट दिता म्हूण सांगून कोणे पयशे घेतले आसत जाल्यार संबंदीत मनशान कागाळ करची. हे विशीं चवकशी करून कारवाय करपाक लायता म्हूण मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सांगलें. रेंट कार म्हणून सरकारान पयलीं डिसिजन घेतला की आनी रेंट कार आसच्यो ना म्हणून. ताजे पयलीं माननीक मंत्री बाबूश मनसरादान म्हणिल्लें की सगळे प्रॉब्लेम जाता ते रेंट कारा खातीर जाता म्हणून. खरें आसतलें, रेंट कारा खातीर एक्सिडेंट जाता, हें जाता तें जाता. पूण आतां गव्हर्मेंटान कितें केलां, गव्हर्मेंटान एजन्सी अपॉयंट केल्या. म्हळ्यार सरकाराचे कामाचे सरकार रेंट कार परमीट दिना, सरकार एक एजन्सीक दिता आनी एजन्सी लोकांक दिता. आतां हे एजंटांनी कोट्यांनी रुपया घेतिल्ले आहा स्पीकर सर. म्हज्या मतदारसंघात 200 लोकां कडच्यान पयशे घेतले, 1 लाख रुपया अशे भरमसाट पयशे घेतले. आनी ते म्हणटात आतां रेंट कार गव्हर्मेंटान बॅन केले. पयशे मागूंक गेले जाल्यार म्हणटा मंत्र्याचे PA कडेन पयशे दिले. उत्तर कितें कंपनी ती फ्रँचायझी म्हणल्यार कितें? What is franchisee of the government? मेन्शन केलं म्हाका मातशें मुख्यमंत्र्यान क्लॅरिफाय करून दी. फ्रँचायझी म्हळ्यार कितें तें? स्पीकर सर एक म्हणजे तो जे सांगता पळय न्ही, कोणा कडल्यान रिटर्न कंप्लेन तेणी दिवंक लावची. आनी जेन्ना एक्चुअली पयलीं 4 जाणांक लायसन्स दिल्ली रेंट कार दिवपा खातीर 2018 कित्याक दिवप? ऐक म्हणजे 2018 कितें तरी डिसिजन जाला फ्रँचायझी दिवची म्हणून. म्हणजे तेंच्यांनी फुडें दिवपाचें. दॅट इज अ रॉंग डिसिजन. हांव सरळ सांगता 2018 जाल्लें, कारण डायरेक्ट अशा पद्दतीन फ्रँचायझी काडून तुमी फुडें आनी तांकां लायसन्स गव्हर्मेंटाचे ऑफिसर कितें आहा, कित्याक काम करता? हे जावपाकूच शकना. हांवें खरें म्हणजे रेंट कार जेन्ना बंद करूंक लायली ताज्या उपरांत हांवें जेन्ना इन्क्वायरी करून म्हाका कळ्ळें तेन्ना ही फ्रँचायझी तोय प्रकार हांवें बंद करूंक लायलो. आनी आतां कंप्लिटली आमी रेंट कार हो प्रकार पूर्ण बंद केला. रेंट कार जवळपास हे कितें करतात, त्यांच्या कडेन स्वताच्यो पार्किंग ना, ह्यो पब्लीक रोडाचेर पार्किंग करतात आनी वयल्यान जाल्यार रेंट काराचे जे आपल्यो प्रायवेट कारूय दिवपाक लागलेल्यो आसा. 250 जाणांच्यो कार पुलिसांनी सीज केल्यो, ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटा कडेन दिल्या, तांची लायसनां सुद्दां कॅन्सल कर म्हणून. कारण अशा पद्दतीन तेंच्यांनी म्हणजे इल्लिगल बिझनेस चलोवप. हितून करून GST बुडयता ते आनी सरकाराक रेव्हेन्यू येवपाचो ह्या लोकांचे कितें तोय बी बुडयता. जर कोणी अशा पद्दतीन तो सांगता त्या प्रमाणे जर कोणी पयशे दिल्ले आसत आपल्याक ती लायसन बीन दी म्हणून तांच्यांनी कंप्लेनी दिवच्यो. हांव इन्क्वायरी करपाक लायता आनी तांचे पयशे कोणी कितें घेतला पळय तेजी डिटेलान इन्क्वायरी करता. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. खोल दर्यांत जावपी बुल ट्रॉलिंग आडोवपा खातीर ड्रोन सर्व्हिलन्स करतले म्हणून नुस्तेमार मंत्री निळकंठ हळर्णकारान सांगलें. कुडतरेचो आमदार आलेक्स रेजिनाल्डान हे विशीं विधानसभेत प्रस्न विचारिल्लो.
गोंयच्या दर्यांत जावपी बुल ट्रॉलिंग नुस्तेमारीचे ड्रोन सर्व्हिलन्सावरवीं नदर दवरता म्हणून नुस्तेमारी मंत्री निळकंठ हळर्णकारान सांगलें. ड्रोन सर्व्हिलन्साच्या माध्यमांतल्यान कोस्टल पुलीस आनी कोस्ट गार्डा कडेन समन्वय साधून बुल ट्रॉलिंग करप्यांचेर कारवाय करतले अशेंय निळकंठाचें म्हणणें. नुस्तेमारी खात्यान गोंयच्या दर्यांत नुस्तेमारी करपी 10 ते 12 बोटी जप्त केल्ल्यो. तशेंच बोटीवेल्या कामगारांकूय 2 दीस पुलीस बंदखणीत दवरिल्ले. फायन भरल्या उपरांत तांकां सोडून दिल्ल्याचें निळकंठान सांगलें. बुल ट्रॉलिंग कोन LED फिशिंग कोन नुस्तें मारतात. नुस्त्या एक सायडीन स्टोर करपा प्रॉब्लम फॅसिलिटी ना. एक वदान नुस्त्याक हाव मच वील दे एक मनशान तें गांवांक काय येना, सगळें एक्सपोर्ट जाता. आमगे सामान्य मनशाकूय मेळना तें नुस्त्या म्हणटा तें सवाय जायना. गोंयकारां गेलें जें शीत कोडी म्हणटी ती सवाय पडना. इतलें कोण तुगे मॉनिटरींग करपाक तुकोडे कित फॅसिलिटी आहा एज फार एज सर्वेलन्स इज कन्सर्न. जे बुल ट्रोलिंग करताय तें कोण ना जाच्याक. आनी तें केलें जाल्यार यू हॅव टू अंडरस्टँड तें कोण ना जाल्यार नुस्त्याकूय उरतलें. नाल्यार नुस्त्या डिप्लिटेशन जायत आहा. हिंग म्हणटाय सगळें डिप्लिटेशन जायत आहा म्हणून नुस्त्याय डिप्लिटेशन जाता. सो मुगे first question to Minister Baba, what he is going to do to stop these things that are happening rampantly. म्हणजे सगळे लोक बॉब मारतात, बारीक नुस्तेकारी बॉब मारतात, स्मॉल फिशरमॅन बॉब मारतात. what you are going to do? आमी ड्रोन सिस्टम सुरू करपाची चिंतल्या. जे आदी आमी फिजिकली बोट रन करताले, खंय तरी अडचणी येयल्या कारणान आमी गेल्या 2-3 म्हयन्यान ड्रोन सर्वेलन्स ऑलरेडी हेचेर ट्रायल बेसीस घेतलेले आनी मागीर ते स्टडी करून फिजिबल आहा. तशी महाराष्ट्र गव्हर्मेंटान थंय स्टार्ट केला. तशेंच त्या बेसचेर आमी गोंयान स्टार्ट करूंक सोदता. आमी ऑलरेडी 3 वर्सां जवळ जवळ 10-15 तरी बोट सीज केल्या आनी तेंचे हे फायनूय घातले तांकां. ऑक्शन केल्या उपरांत ऑक्शनाचे 5 टर्म्स फायन घातला. आफ्टर हेजे बोट ऑक्शन केली ओ स्टॉक ऑक्शन केले? नाही, स्टॉक ऑक्शन केले. ऑक्शनाचे 5 टाइम्स फायन. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. CRZच्या परवानगेक लागून मुरगांव पारंपरीक नुस्तेकारां खातीर मुळाव्यो साधन सुविधा काम 2 वर्सां प्रलंबीत उरिल्लें. 8 ते 10 दिसां भितर ह्या कामाची निविदा प्रक्रिया जातली. CRZन NOC दिल्या अशें मंत्री निळकंठ हळर्णकारान जाप दिली. पारंपरीक नुस्तेकारांक रॅम्प आनी लिलाव हॉल सारकिल्यो मुळाव्यो साधन सुविधा मेळूना. 3 वर्सां जालीं हे विशींचो प्रस्ताव खात्या कडेन प्रलंबीत आसा. ह्यो मुळाव्यो सुविधा केन्ना जाग्यार घालतले असो प्रस्न आमदार संकल्प आमोणकारान विचारिल्लो. जे आमचे फिशरमॅन आसा ते सायजेबल फिशरमॅन आसा थंयसर आनी ट्रेडिशनल फिशरमॅन आसा कितलीशीं वर्सां जाली ते थंयसर फिशींग एक्टिविटीसान आसा. दे हॅव बीन डिप्राइव्ड टू प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीज सच एज रॅम्प ना, थंय नेट बायडिंग शेड ना, ऑक्शन हॉल ना. आयज इतलीशीं वर्सां जाली आसतना सुद्दां ही सिंपल फॅसिलिटी ह्या फिशरमॅनाक ह्या रांपोणकाराक लागून ना. इट हॅज बीन नियरली 3 years 3 वर्सां जाली स्पीकर सर प्रोपोजल हो डिपार्टमेंटा कडेन पेंडींग आसा. टोटल हेजेर फॉलोअप करता बट अजून पर्यंत हेजेर कसले आश्वासन आनी कन्फर्मेशन अजून पर्यंत ह्या 3 फॅसिलिटीचेर जे बायना जावंक जाय तेजेर अजून पर्यंत जाल्लेले ना. 2 वर्सां आमकां लागली कित्याक ताका CRZ परमिशन जाय आसलें. सेकंड थिंग थंयसून नाफ्टा हे वयता तेन्ना MPA हे इन्स्पेक्शन बीन करून आतां तेंच्यांनी आमकां ऑलरेडी NOC दिला आनी हो हे आहा पळय नेट मेल्टिंग शेड हेजे ऑलरेडी टेंडर करपाक PWDक दिला. सो विथीन म्हाका दिसता 8-10 दिसां भितर टेंडर जातलें थ्रू PWD आनी NOC बीन CRZानूय दिला, नाफ्टानूय दिला. एप्रुवल घेतल्या उपरांत तूं म्हणटा टेंडराक वयतले तेजे पयलीं मागीर परत थंय विशय येतलो पळय. हे फिशरमॅन जेन्ना हे फिशरमॅन आसा तांकां मागीर तुमी CRZची NOC मागतली. मागीर आनी कित्याक सेम थिंग सेकंड प्रश्नान आसा. सो हे पयलीं सायड बाय सायड हेवूय एप्रुवल घे कित्याक ते फिशरमॅन थंयसर तेंची एक्टिविटीज आसा ती दर्या कडेच आसा. तेज्या लागून तुमी परत जर NOC मागतली फ्रॉम CRZ कडेन आनी बाकीच्यां कडेन जुवारी एग्रो ऑयल टँकिंगा कडेन बीन जाल्यार म्हाका दिसता हे परत हो इश्यू पेंडींग उरतलो. म्हाका इतलेंच एश्युरन्स दी स्पीकर सर कितें बाबा हे केन्ना पर्यंत हे क्लियर जावंक शकतलें आमचें. जुलय ऑलरेडी इन्स्पेक्शन जालें जॉयंट इन्स्पेक्शन आनी तेंच्यांनी NOC दिले
आनी ती आमी फॉरवर्ड केली PWD, कारण रिपेर वर्क आनी हे नवे जे आसा ते PWD डायरेक्ट करतले. सो विथीन शॉर्ट पिरियड 8-10 दिसांनी ते टेंडर जातले आनी एज अर्ली पॉसिबल वील गेट इट कंप्लिटेड. तुझ्या फिशरीच्या डिपार्टमेंटाचे कोणाच्या फिशरीच्या मनशाक पडून गेले ना बाबा हे फॉलोअप करून आपणाचें काम करपाक. दुसरी जी आसा ही शेड जी आसा एका ब्लँकेट CRZ परमिशन दिला फिशरमॅन्सांक, कोणाचें परमिशन घेवपाचें ना. CRZ परमिशन ऑटोमॅटीक दिता. सो इतलो टायम कितें लागता मातशें उतर दिवचें स्पिकर सर. शेड पळय आहा हे PWD करता. सो तांकां दिल्या उपरांत तेंचे कडेन डिले जाता. पण आतां ते ऑलरेडी टेंडराक आहा आनी बेगीन जाता. एक काम 3 वर्सां काबरालान सांगलां हें जाता 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 जायना. कित्याक जायना? तुका कोण सपोर्ट करना हांगचे भितर तो सांग. तोच मनीस तुका काडपाचो आहा. ताचें आहा तें चालूच आहा. प्लस एडिशनल डिपार्टमेंट फुडें वचपाक फिशरमॅनांक करपाक प्रायम मिनिस्टर मत्स्य संपदा योजनाय चालू केल्या. आनी आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजीन जेन्ना फिशरीज फुडें व्हरपा खातीर 2019 स्पेशल मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज म्हणून सेंटराक युनियन मिनिस्टर केल्या. काय ह्यो ते सगळे बरे काबरालान हवामान खात्यान 24 जुलय म्हळ्यार बिरेस्तारा रेड अलर्ट जारी केला. 25 जुलयाक ऑरेंज अलर्ट जाल्यार 26 ते 29 जुलय मेरेन येल्लो अलर्ट आसतलो असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. नागरिकांनी सादूर रावचे अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या. मजगती राज्यांत ऑरेंज अलर्ट आशिल्ल्या फाटल्या 24 वरांत दाबोळे सगळ्यांत चड 114.8 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाली, जाल्यार पेडण्यां सगळ्यांत कमी 52.4 मिलीमीटर पावसाची नोंद जाल्या. माडेल फातोडा वाठारांत सिवरेजीचो टाकयो भरून व्हांवतात. हे विशीं PWD कागाळी करून थकले, मात अजून कांयच काना मनार घेवंक ना. टाकयो भरून व्हांवपी घाणेरे उदक काडपा खातीर PWDन कंत्राटदार नेमिल्लो, मात हे घाणयारे उदक भरून कुशीकच्या व्हाळांत पुरून सोडटात असो आरोप माडेल फातोडेचो थळावो मिलाग्रिस फर्नांडीस हांणी केला. संबंदीत कंत्राटदाराचे खर कारवाय करची अशी मागणी तांणी केल्या. हे आमगेले फातोडता हे आमगेली सुरेज माडेल हे आमगे वॉर्ड नंबर 1 पोटा माडेलाक ही सुरेज म्हळ्यार ही अशी जाल्ली आहा आतां ही सगळे पळय सुरेज न्यू सुरेज बांदिल्ली ही सगळी सुरेज अशी भायर सरता हांगसर आनी हिंगा उबो रावपाचो ना, वास मारता सारको. आनी ही सुरेज हे काडूंक आमचे PWDचे कोण तरी कॉन्ट्रॅक्टर धाडटा टँकर दिवन आनी ते काडटा आनी हे नाल्लान सोडटा एवरी इयर. म्हाका दिसता आतां ऑलमोस्ट 15 वर्सां जालीं ही सुरेजाचो इशू आहा आमच्या फातोर्डान. सारको फातोर्डा ही सुरेज सारकी आख्ख्या शेतांनी पावल्या. म्हजो डिमांड कितें आहा आतां असेंब्ली चालू आहा, जो कोण हे सुरेजाचें काम केलां आमच्या फातोर्डान आनी इतले करोडांनी हेणे पयशे घेयले, हेका पयलीं अरेस्ट करपाचो, नाजाल्यार तेका सांगपाचें हें सारकें कर आनीक दी. हे दुयेंस जावन आहा आतां. हांव म्हणटा जे MLA आनी कोण आहा ते बाबा हे दुयेंस आमी गांवच्या लोकांनी काडपाचें. 10 AM बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. This is my life. मेरी मजबूरी ये है कि मुझे रोज सेट पे आना पड़ता है और विद पारुल यूनिवर्सिटीज ऑनलाइन प्रोग्राम यू कैन स्टडी एनी टाइम एनीवेयर. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणे